गोंयांत राजकीय हालचालींक नेट चडला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उपचारा खातीर परतून एकदां अमेरिकेक गेला। त्यान पयलीं गोंयचे भाजपा कोर कमिटी कडेन तो उलयलो। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा तो आनी कोर कमिटी ब्रेस्तारा दिल्लीक पक्ष सृश्टीक मेळटा, गोंयांक पर्यायी मुख्यमंत्र्याची वेवस्था करपाक। मात कोर कमिटी मुंबयसान गोंयांत परत आयल्या। ती म्हणटा श्रीपाद कितें म्हणटा तें आपल्याक खबर ना। 20 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशना उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार 10 ऑगस्टाक अमेरिकेक वचून उपचार घेवन 22 तारखेर परत आयिल्लो। पूण दुसऱ्याच दिसा ताका परत मुंबय लिलावतीन व्हेल्लो। सांगले सदाचीच तपासणी म्हूण। पूण जे तरेन ताका बेगोबेग अमेरिकेक व्हेलो ते पळयल्यार सदाचीच तपासणीची दिसना असो कांय जाणांचो अदमास। आतांच आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे सीएमाक कदाचित परत मायनर कॉम्प्लिकेशना खातीर परत अमेरिकेक रिफर केला आनी त्या भायर लगेच एक 8 दिसांनी येतलो अशें तांचे हाजे आमकां जे म्हायती मेळ्ळा ते तातूंतल्यान आमकां हें कळ्ळां आनी म्हाका दिसता आज रातचे ते अमेरिके वतले। अमेरिकेक व्हरपाची बातमी येयसर कळ्ळें की भाजपाची गोंयची कोर कमिटी पर्रीकाराक मेळपाक मुंबय गेल्या। 1 आनी 2 न्ही, अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार, सदानंद शेट तानावडे, दत्ता खोलकार आनी संजीव देसाय। म्हणटसर दनपारा पत्रकार परिशद घेवन आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले की ही कमिटी आनी तो दिल्ली वचून ब्रेस्तारा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहक मेळटले हे राजकीय परिस्थितीचेर पर्यायी उपाय काडपा खातीर। तूं मुख्यमंत्री जातलो काय म्हणून विचारल्यार मात श्रीपाद म्हणटा ना, पूण पर्यायी व्यवस्था जाय ही गजाल मात न्हयकार ना। आयकात तो कितें म्हणटा ते। ना his prerogative, no? अजून काय असं काय म्हणणं म्हाका खबर ना। That is his decision. Let him take his decision. Take the interest of the state. Will something like this be available? Let me discuss it today. No, yeah. You should be fit, and his health is our priority. Yeah. ऐसा लॉन्ग टर्म सोचने की आपको जरूरत पड़ रही है? वो आगे देखेंगे ना, अभी कुछ चिंता करने की जरूरत सोच है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आता सिच्युएशन अशें कारण ते बरे जावन येयले, पण थोडेशे काही मायनर एकाला वचचें पडटा जाल्यार तो अरेंजमेंट करपाच्या संदर्भात आमी लिडरशिपे कडेन दिल्लीक आज फाल्यां म्हणल्यार आज आमी वतात, आज फाल्यां म्हणल्यार आमी उलयतले। या हम तो यहाँ के और यहाँ की स्थिति की जानकारी उनको देंगे ना, क्या तय करना है उनके हाथ में, वो तय करेंगे। दिल्ली आमची कोर टीम जी हा पळय 4-5 जण, जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, दोन्ही खासदार, तिन्ही खासदार, अजून काय हे जावना, पण आम्ही 5 जण आसतले। त्यानंतर आता मुंबई गेल्यात, ते मुंबई गेल्यात, थंयच्यान दिल्ली घेतले। एक्झॅक्टली म्हाका डिटेल खबर, पण ही 2-3 नांवां घेतल्या। जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष हे ऑलरेडी गेल्यात, खासदार, सावथाचे खासदार, राज्यसभेचे खासदार हे आसा। श्रीपाद नाईक इतल्याचेरच रावलो ना। पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेता तो रोखडोच युतीतले हेर पक्षाक सांगतले हे तांणी सांगले। मात युतीतले मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे हांकां विचारल्यार मात दोगांयनी कानार केस काडले। पळयात ते कितें सांगतात ते। USA गेला फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट, आणि म्हज्या म्हायती प्रमाणे CM जो गेला, वेन ही कॉन्टॅक्टेड मी दॅट ही इज गोईंग फॉर 7 days फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, आय एश्युअर्ड हिम that everything in Goa will be safe. Administration side also we will take care. You go ahead for medical treatment, and after 7 days he will come and check. सगळे अमित शाह घेवन गेले कोर टीम। See, that is BJP's agenda, not Sudhin Dhawalkar's agenda. I am from MGP, so I don't want to comment any comment on the core team of BJP. When CM is okay and CM wants to come and serve for people of Goa, where is the question of asking such? Government does not work on suppositions and propositions. I think we are very clear. Government is under Manohar Parrikar. If he has gone for medical grounds, I don't think press and media should make it an issue. Administration wise, I think the ministers in the state are doing their part, whatever the rules are.
the functioning is there. So I think if it's a weeks issue, your people from Goa also should understand it's the health issue. It can happen to anybody. So once he comes back, I think the systems are running. So where is the question of talking about replacement and all these things? If the party have gone to meet, it is their personal party issue. It's a coalition government which people from different parts, independent, regional fronts, BJP have come together and formed the government under Shri Manohar Parrikar. For me, I have not got any feedback. For me, I have not been told about any replacement. I have not been asked about any replacement. So it is not. It is very primitive and immature for me to comment on something which has not taken shape. Right? दुसरे वटेन विरोधी पक्ष काँग्रेसीन पर्यायी मुख्यमंत्री दिना जाल्यार रस्त्यार येवपाची शिटकावणी दिल्या. मात भोवमत असले बगर आमी पर्यायी सरकार घडोवचे नात हे गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान स्पष्ट केला. सो काँग्रेस पार्टी आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता की इमिजिएटली दुसरो खंयचो तरी पर्याय निकळचो आनी दुसरो अपघात फुल फ्लॅश चीफ मिनिस्टर आमचो दिवचो ही पयलींची जी मागणी आहे ती आमी परत करता. आनी सपोज जर अशें जालें ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आंदोलन करतले, कारण आमी गोवा सफर जावपाक आमी दिवपाना. कित्याक एक तेजी सिंपथी तेजे काकूट सगळें जालें, पूण ते कितले एक लिमीट आसता ताका. आनी अशी न्ही की एक मनशा फाटल्यान सगळें काबार जाता अशेंय नासता. सो आमी म्हणटात की मनोहर पर्रीकराचें हेल्थ बरें जावनी, तो ताका सुशेग उरोनी, तणाव मुक्त उरोनी, ज्या कारणान ताका आपल्या आरोग्याचेर प्राधान्य दिवपाक मेळटलें. आनी हो सरकार चलोवपाक तुमी अल्टरनेट करात. गव्हर्नरा कडेन मागता की तुमी नोंद घे, आमी तुमकां हेजे पयलीं निवेदनां दिल्लीं आसा. गव्हर्नरा कडेन परत मागता ताजो एक अल्टरनेटीव आमकां मुख्यमंत्री दिवपाची जबाबदारी तुजी, नाजाल्यार तुजो जो ह्या सरकाराक हे आसा तो फाटीं घेवचो आनी आमकां तरी दिवचें सरकार करपाक. जर ह्या भाजपा आनी तेंचे जे मित्र पक्ष आसा तेंचे कडेन सरकार जर चलोवपाक जायना, ते बरोबर सगळें बरें जावन पडटा, जाल्यार तांकां सगळ्यांक रेस्ट घेवनी आनी जे लोकांनी आमकां मतदान केलें ते आमकां आमगेलो मॅन्डेट परत दिवचो. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, कुडचडे वयल्यान प्रहार सावड्डेकार तशेंच व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी आनी इर्शाद शेख.